गोव्यातल्या आंध्र प्रदेशात बेकायदेशीर रीतीन व्हरपी सुमार 400 सोन्याच्या बाटल्यांचो साठो पोलिसांनी जप्त केला। आंध्र प्रदेशातल्या ताडीपत्री शारात ही कारवाई केल्या। तपासणी वेळार पुलिसांक लॉरीत खासा विभाग मेळ्ळे, तातूंत सोऱ्याच्यो बाटल्यो लिपयल्ल्यो। हे लॉरीचेर कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश ह्या दोन राज्यांची नंबर पेटी आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। दोनूय राज्यांनी तपासणी टाळपा खातीर नंबर पेटी बदलतात असो दुबाव पुलिसांक आसा आणि ह्या बेकायदेशीर सोऱ्याच्या येरादारी फाटल्यान नेमको कोण आसा हाची चौकशी सध्या सुरू आसा।